जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, विसवा उपरांत तुमकां येवकार. इश्टानो, दिग्विजय सिंग गोंयान आयलो 3 तारखेक आनी ताणें एक सभा घेतली GCCI हॉल पणजे हांगासर. ह्या मिटिंगेचो नियाळ तुमी प्रुडंटार पळयलात आनी वेगवेगळ्या चॅनल्साचेरूय पळयला. ताचे रिपोर्ट्स तुमी वेगवेगळ्या पेपराचेर वाचले आसतले. पण इश्टानो, हर एक कॉयनाक 2 बाजू असतात. तशेंच हर एक बातमेक 2 बाजू असतात. एक बातमेची बाजू आनी एक जस्ट इमॅजिनाची बाजू. तुमकां जस्ट इमॅजिनाची बाजू खूब आवडटा, म्हाका खबर आहा. सो त्या दिसा दिग्विजय सिंगाची मिटींग सुरवात जावच्या पयलीं एक्झॅक्टली जालें कितें तें तुमकां फक्त जस्ट इमॅजिनानूच पळोवंक मेळटलें. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचो हॉल आसा 3rd फ्लोरार, 3ऱ्या मजल्यार. मागीर लिफ्ट बंद कोणें उडयली. प्रतिमा कुतिनोन जेन्ना रवी नायकाक सांगलें की सर लिफ्ट बंद आसा आनी 3ऱ्या मजल्यार चलत वयचें पडटलें, तेन्ना रवी नायकान आपले चस्मा पुसले. जना भंडारीन रेजिनाल्डाक सांगलें सर लिफ्ट बंद आसा, चलत वयचें पडटलें. रेजिनाल्ड हांसता, पूण ताका खबर आहा की अमृतांजन बाम हाडपाचो टायम येतलो आपल्याचेर. विश्वजीत सुद्दां इस्कादी चडोवन गेलो. लिफ्ट बंद आसा, BJPचीच कारस्थानां आसतली. RTIच्या अंडर घालून विचारता लिफ्ट ह्याच दिसा ह्या टायमार बंद कित्याक जाली ती, आनी मागीर प्रेस कॉन्फरन्स घेता हांव. भाई शिरोडकर, क्या हुआ ना सर, लिफ्ट आज अचकीत बंद पड़ गई तो सब चलत चलत हुए आ गए, तो सब अपनी धोपरा को दबा रहे हैं. ये कोपरा बैठक या धोपरा बैठक हो गई मालूम नहीं. ओके, हेज्या मागीर कितें जालें तें पळोवपाक मेळ्ळें ना आमकां अलाउड करूंक ना. आमी मॉविन गुदिनोक भायर गाठलो आनी विचारलें की मिटींग कित्याक आपयल्ली आनी कितें थारलां. मॉविन, दिग्विजय सिंग तुमचो नवो गोवा डेस्क इन इन्चार्ज had a meeting with congressman on 3rd June. Any special message he has given? No message, that very fact that he has come itself is the message. No? Movin Gudino convincing disana. तो काँग्रेसमॅनूच को दिसना. Still, Movin, are you all happy with Digvijay Singh's appointment as Goa desk in charge? I would not like to comment anything on that. And now Subhash Shirodkar has resigned as GPCC president. That itself is a very healthy sign. But has Digvijay Singh finalized any name for GPCC president's post? I think Ravi Naik, Reginald, they are a contender, नी ते president नी. हां काय और तामणकर तो president फुडलो. No, again I don't want to speak on his behalf. You can ask him. You don't want to speak, you are not aware of what is happening within Congress party. Okay, we will ask Digvijay Singh, don't worry, Ami will ask him. Just imagine. गोवा में आपका स्वागत है. थैंक यू सर, कैसा रहा पहला दिन गोवा कांग्रेस में? बहुत अच्छा रहा, सबसे मुलाकात हुई. बहुत अच्छा रहा, ये कहने के लिए इतना टाइम क्यों लिया आपने? गोवा में बीचेस हैं, गोवा में टेम्पल्स हैं, गोवा में प्लॉट्स हैं, गोवा में सेफ्टी है, गोवा में सिक्योरिटी है, गोवा में टूरिज़्म है. यहाँ बहुत अग्रेसिव सिविल सोसाइटी भी है. ओह अच्छा. अप्रैल में एक बात सुनने में आई थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और UPA प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के बीच कुछ विवाद, कुछ अनबन, कुछ विवाद हुआ था. थोड़ा बहुत विवाद तो पार्टी में रहता ही है. अच्छा, क्या आप लोग गोवा में BJP की सरकार गिरा रहे हैं? अगर गिरा रहे हैं तो कब? किसी भी नई सरकार को चुनाव के बाद साल भर 1.5 साल काम करने का अवसर देना चाहिए. ओह, समझ गया सर. 1.5 साल जून में ख़त्म हो गया और अभी ये बातें सुनने में आ रही है सरकार गिरने की जुलाई में. अच्छा, समझिए कि BJP के कैंप से कुछ लीडर अगर कांग्रेस में आना चाहते तो क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, क्या क्राइटेरियाज होंगे? एक तो लॉयलिस्ट होना चाहिए, सभी के लिए सभी उसका सम्मान करें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, इमेज अच्छा होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का उसके पास अनुभव भी होना चाहिए.
पर सर अगर कोई लीडर अपनी पार्टी छोड़ के आपके पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो लॉयलिस्ट कैसे हो सकता है? मतलब लॉयलिटी की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अच्छा वो छोड़िए, गोवा कांग्रेस के लिए आप कौन सी अच्छी खबर लाए हैं? मतलब एट प्रेजेंट गोवा कांग्रेस के लिए कौन सी अच्छी खबर है? माननीय सुभाष शिरोडकर जी ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा एक बात बताइए, ये राहुल गांधी के पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी क्या राय है? पार्टी का क्या ख्याल है? हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। सर थैंक्स अ लॉट, बहुत मज़ा आया इंटरव्यू करने में और आशा करते हैं कि आगे जाके भी आप हमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और ब्रेकिंग देते रहेंगे. धन्यवाद सर फॉर अ इंटरव्यू फुल ऑफ वाद. थँक यू सर. जस्ट इमॅजिन. आणि इष्टानो, टाइम फॉर अ न्यू सेगमेंट जो आम्ही 26व्या एपिसोडांसून स्टार्ट केला, इमॅजिनेशन्स फ्रॉम आर्काइव्स. हो असलो हो आतां एपिसोड आसा पळय तो म्हजो एपिसोड नंबर 2. तो मे म्हयन्यान 2010 सालान तो ऑन एअर गेल्लेलो. तितूंतले कांय वेचीक खिण्स, कांय वेचीक इमॅजिनेशन्स फ्रॉम आर्काइव्स तुमच्या खातीर. डॉक्टर साळकर, जशें की तुमकां खबरूच आसा की आतां ह्या फुडें बाबा रामदेव आपले योग साधनेन GMCन पेशंटांक बरो करपाचो आसा आनी सरकार तांकां GMCन एक सेपरेट बिल्डिंगूय बांदून दिवपाची आसा. तर हाचेर तुमचें कितें मत? आमकां अशें दिसता की ही बिल्डींग खंयच्या बिल्डराच्या ताब्यान वचची न्हय. ओके दोतोर, समजा बाबा रामदेवाच्या बिल्डिंगेचे येवजी जर GMCन एक फिल्म स्कूल घातलें जाल्यार तुमचें कितें तेका ऑब्जेक्शन बी आसतलें? एटलिस्ट आय एज अन म्हाका दिसता IMAचें कोणाचोच ऑब्जेक्शन नासतलें थंय फिल्म स्कूल घालपाक. सर पण GMCन फिल्म स्कूल कोण चलयतलो? शेखर कपूर इज इंटरेस्टेड, आमचो प्रकाश मेहराज आनी सगळ्यांची बरी बरी, आमचे मनमोहन देसाय व्हडले व्हडले डायरेक्टर आहा, तांचीच फिल्म स्कुलां आसा, दे कॅन स्टार्ट. ओके दोतोर, समजा सरकारान बाबा रामदेवाक GMCचो डीन केलो जाल्यार वी वील गो ऑल आउट. मेडिकल कम्युनिटी वील नॉट कीप क्वायट. लोक बाबा रामदेवाच्या योग प्रेझेंटेशन स्टायलीचेर सामके फिदा आसात. तुमी एकट्याकूच दाखयतले आनी ताजेंच प्रेझेंटेशन आयकतले आनी म्हणटले बरें आहा, दुसऱ्यांचें आयकपाकूच ना. दोतोर, ऑपरेशन थिएटरान वयच्या पयलीं तूं स्वताक कसो तयार करता? म्हणजे पयलीं एकदां जर भितर घुसलो मागीर ती मागीर कितें करपाचें तें मागीर पळोवया म्हणून. क्या आपको GMC में एक सेपरेट इमारत दी गई है? क्या ये बात सच है? ये दरअसल अंतहीन प्रश्न और जो है अनंत उत्तर है उनके. इमरान हाशमी आपके भारत स्वाभिमान के मेंबर बनना चाहे तो? मैं शुरू से ही उनकी जो सोच है उनको मैं पसंद करता हूँ. मेरे यहाँ खुद संस्थान में भी आए हैं. यह आपका ही नारा है कि करे योग रहे निरोग. क्या यह नारा आज भी कायम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो भ्रम टूट रहा है. वो एक थोड़ा थोड़ा रहा है, वो भी पूरा खत्म हो जाए. आणि याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन आमी हांगाच सोंपोवया. तुमकां कितें सांगपाचें आसत जाल्यार features@prudentmedia.in हाचेर तुमी म्हाका मेल करूं शकता. आनी तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां बाय बाय, बरें करून रावा, काळजी घेया, आरोग्याची भरपूर पावस पडटा पण सरकार पडचें ना, पावस भरपूर पडटलो. कितें? ओके बाय. खूब जालें. जस्ट इमॅजिन.